आणि त्याच्या खातीर मुकुल रोहतगी हे देशातले नामवंत विधितज्ञ जे आसा त्यांची निवड केलेली आसा आणि ते गोंय सरकारच्या वतीन म्हादय टायगर रिझर्व कित्याक नाका गोंय सरकाराक ती भूमिका स्पष्ट करताले। खरें म्हळ्यार अशा प्रकारच्या वकिलाक गोंय सरकारान जवळ जवळ म्हणजे एका दिसा खातीर 25 लाख रुपया फी आकारपी अशा वकिलाक घेवन हो मुद्दो आता ते सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडटाले। एकंदर हातूंतल्यान गोंय सरकारचे आणि गोंय राज्याचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान जावपाचे आसा, कित्याक जो मेरेन गोंय सरकार म्हादयचो वाठार जो आसा तो व्याघ्र क्षेत्र म्हणून घोषित करिना तो मेरेन हांगासली रानां जी आसा ही असुरक्षीत उरतली। कोर एरिया आणि बफर एरिया अशा प्रकारची तरतूद जी आसा ती नॅशनल टायगर कन्झर्वेशन ऑथॉरिटीन व्याघ्र क्षेत्रा खातीर केल्ली आसा। आता कोर एरियांतलो जो वाठार आसा त्या कोर एरियाच्या वाठारान ज्या 70तल्या गावांचो आस्पाव म्हणजे जंय लोकवस्ती ना, जंय शेती ना, बागायती ना, असो वाठार जो आसा तो कोर एरियेन येतालो आणि बफर झोनान जे गांव जे आसात ज्यांचे दैनंदिन व्यवहार आसा ते सुरळीतपणान चलताले अशें आसतानाय गोंय सरकारान हो जो मुद्दो आसा तो सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडलेलो आसा। त्याच्या फाटल्यान म्हाका स्पष्ट तर दिसता की गोंय सरकारचो हेतू जो आसा हो अस्पष्ट आसा।